शिरोडा बोरये राना खात्यान लायिल्ल्या सापळ्यांत शुक्रारा सकाळी बिबटो सापडलो। त्या वाठारांत बिबटो भोंवता म्हूण थंयच्या लोकांनी राना खात्याक सांगल्या उपरांत खात्याच्या टीमीन सापळो लायिल्लो। खात्यान थंय पांदरो दवरिल्लो, तातूंत तो आडकला। थंय सावन बिबट्याक बोंडला अभयारण्यात व्हेलो। वहाँ पे एक लेपर्ड जो है वो हैबिटेशन में काफ़ी क्लोज आता है। लाइव स्टॉक लिफ्टिंग की भी कंप्लेंट्स थी वहाँ पे, तो प्रिलिमिनरी तौर पे हमने वहाँ पे सर्विलेंस चालू करने के बाद कुछ दिन डे एंड नाइट पेट्रोलिंग करने के बाद स्टाफ का थोड़ा इन्फॉर्मेशन इनपुट्स लेने के बाद हमने वहाँ पे एक ट्रैप केज सेट किया था। और आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिलने पे पता चला है कि हमारा जो लेपर्ड उस एरिया में जो प्रॉब्लमेटिक लग रहा था वो ट्रैप हुआ है। सो उसको ट्रैप केज करने के बाद इट इज़ अ सब एडल्ट मेल एंड फाइन। इसके सभी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं सब फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम उसको बोंडला ज़ू लेके आए हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद अभी एनिमल थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है। उसका जो मेडिकल डॉक्टर्स हमारे जो प्रोसीजर है वो करने के बाद वी विल बी रिलीजिंग इट टू उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको रिलीज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है, एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी जानवर को ये जानने का कि हाँ ये जानवर जो है प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, क्योंकि इस जानवर का बिहेवियर तो है ही, ये जैसा शिकार करने वाला जानवर है तो वो करेगा, लेकिन वो लोगों के एरिया इलाके में आके उसको परेशान कर रहा है या ये हम लोग उसके इलाके में जाके उसको परेशान कर रहे हैं, वो एक देखने वाली बात होती है। तो इसलिए हर एक पूरी स्पीशीज़ के बारे में ऐसा ओपिनियन बना लेना तो ठीक नहीं है। हम एक प्रोसीजर के मुताबिक पूरा सर्विलेंस करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते कि हाँ ये एनिमल जो है दोनों के लिए फ़ायदेमंद है कि वो एनिमल लोगों के बीच से हटा लिया जाए। नातलां आनी नवें वर्स म्हणलें काय कळंगूट बागाचो वाठार टुरिस्टांनी खचाखच भरता आनी सगळ्यांत मोठो प्रस्न उपरासता तो ट्रॅफिक जॅमाचो। हे फावट कळंगूट पंचायतीन ट्रॅफिका खातीर खासा वेवस्था केल्या। ट्रॅफिक पीआय आनी कळंगूट पंचायतीच्या वांगड्यांनी जॉयंट बसका घेतली। Boundary of Kalamur, there will be traffic police, and everywhere we are going to have a one parking lot, right? आमचे locals are Goa registration त्या मित्र झाले, locals are त्रास ना. Besides that, we are going to have shuttle service with a nominal amount. They are going to give us providing a service to our tourists. आमचे tourists आहे. So आम्ही या कोणी सर्व्हिस देऊ शकतात through and through. तर कोणाला काय प्रॉब्लेम जाऊ शकतो? आम्ही आउटसाइड व्हेकल हिंचो अलाउड करचे ना, लायक बिग बसीस, ऑल्सो टेम्पो ट्रॅव्हलर्स, ट्रॅक्स जीपी येता ते सगळे आम्ही थंयसर पार्किंग केला। सिमिलरली आम्ही आनीक 5 केल्या, टोटल 6 पार्किंग लॉट, आनी त्या 6 पार्किंग लॉटान आम्ही सगळे फॅसिलिटी दिल्या, लायक टॉयलेट फॅसिलिटीज सगळ्या लायट घातल्या, एंट्री पॉयंट आनी एक्झिट पॉयंट केलेलो आसा। आमी प्रॉपर प्लॅनिंग केला वन वे विथ द हेल्प ऑफ अ डायनॅमिक पीआय मिस्टर चिमुलकर, व तेजो हार्डवर्क हो सगळो प्लॅन तेणें रेडी करून आमकां दिला। आमी ताका खरेंच खूब उपकारी आसा हे फावटी, आनी आमी चिंता की लोकांचें खूब आमकां कॉपरेशन मेळटलें म्हणून। आमी स्टार्ट करतले फ्रॉम 23rd of December to 2nd January, फूल क्रिसमस वीक। कळंगूटचो पीआय नारायण चिमुलकर सांगता ते प्रमाण 700 पुलीसमॅन आनी 5 पीआय हे खेप रस्त्यार ट्रॅफिक वेवस्था कंट्रोल करपाक आसतले। वन वे केला फ्रॉम सेंट एलेक्स चर्च टील बागा, आनी तसोच भायरसून येवपाक फ्रॉम CCD जंक्शन टू बोबोडको वटेसून गाडयो भायर वयता डायवर्ट जाल्ल्यो। आनी टोटल म्हाजो अरावंड 700 स्टाफ आसतलो आनी 5 पीआय आसतले, ते आमी सगळे मॅनेज करतले। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। मिनाचो ट्रेडर इम्रान खानाचो जामीन रद्द करचो म्हूण SIT मायन्सान घाल्लो अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो। मूळ मायनिंग केशींत पणजी सेशन्स कोर्टान इम्रानाक जामीन दिल्लो। आपल्या बँक अकाउंट आनी फिक्स्ड डिपॉझिट अकाउंट डिफ्रीज करचे म्हूण इम्रानान कोर्टांत अर्ज घाला। ताच्या अकाउंटांनी 100 कोटी वयर बॅलन्स आसा। मजगतीं SITन आदलो मायन्स सेक्रेटरी JK दादूची जबानी घेतली। मूळ मायनिंग केशींत हायकोर्टान SIT मायन्साक धपको दिलो। मिनाचो ट्रेडर इम्रान खानाचो जामीन रद्द करचो म्हूण SITन घाल्लो अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो। कस्टडीत इम्रान खानाची चवकशी करपाक पणजी सेशन्स कोर्टान जाय तितलो वेळ दिवंक ना म्हूण SITन आर्ग्युमेंट घालो, पूण इम्रान खानाची कस्टडीत चवकशी जावप सामकीच गरजेची म्हूण हायकोर्टाक पटोवन दिवंक SITक जमलें ना। आपले बँक अकाउंट आनी फिक्स्ड डिपॉझिट अकाउंट डिफ्रीज करचे म्हूण इम्रानान पणजी सेशन्स कोर्टान अर्ज घाला।
ताच्या अकाउंटांनी 100 कोटी वयर बॅलन्स आसा. SITचे विनवणे उपरांत बँकांनी इम्रानाचे अकाउंट आडावन दवरिल्ले. अकाउंटांत आशिल्ले पयशे ताचे एकल्याचेच ना, ताच्या बिझनेस पार्टनरांचे आसात म्हूण ताणें दावो केला. सरकारी पक्षान पार्टनरशिपी विशीं डॉक्युमेंट तपासूंक आनी से फायल करूंक वेळ मागल्या उपरांत कोर्टान SITक 2 सप्तकांचो प्राझ दिलो. मजगतीं SIT मायन्सान मूळ मायनिंग केशींत आदलो मायन्स सेक्रेटरी JK दादूची जबानी घेतली. IAS ऑफिसर JK दादू 2007 मायन्स सेक्रेटरी आशिल्लो. आदलो मायन्स मिनिस्टर दिगंबर कामतीन लिजांक बेकायदेशीर डिले कंडोन करतना ताका बायपास केल्लो. लीज होल्डर अँटोनी डिसोजाचे डिले कंडोनाक दादून हरकत घेतिल्ली. पूण दिगंबर कामतीन दादून केल्ल्या नेगेटिव्ह नोटिंगा कडेन आडनदर केली म्हूण SITचो दावो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.